नमस्कार. दनपारच्या खबरात कानिफनाथ तारीचो येवकार. खबरो विस्तारान. कर्नाटकान म्हादय व्हरूंक कणकुंबी केल्ल्या चोर वाटेवेल्यान विरोधकांची सरकाराचेर चढाई. गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय म्हणटा सरकार भेड्डो, कुड्डो आनी मोनो कसो वागता. आपाचो वेंझी म्हणटा गोंयच्या चीफ इंजिनियरान जाप दिवची. विरोधी पक्ष फुडारी युरी म्हणटा हाऊस कमिटी फकत नावांक. खासा रिपोर्ट. म्हादयचे इशूचेर सरकार भेड्डो, कुड्डो आनी मोनो जाल्ले भशेन वागता. गोवा फॉरवर्डाचो आमदार विजयाचो आरोप. कर्नाटकाचो दोळ्या आड म्हादय व्हरूंक वेगवेगळ्यो चोरवाटो करपाचो उपद्व्याप चालूच म्हूण पर्यावरण एक्टिव्हिस्ट राजन केरकाराचे एक्सपोजे उपरांत विरोधकांनी सरकाराक धुलो. हे काम चालू आसतना आमचो गोंयचो सरकार भेरो जाल्लो आहा, आंधळो जाल्लो आहा आनी म्हाका दिसता तोंडूय बंद पडला म्हणल्यार मोनो जाल्लो आहा. सो डेफ, डम एंड ब्लायंड गोवा गव्हर्मेंट टू अ मेजर इशू विच कन्सर्न्स द लायफलायन ऑफ गोवा. म्हणल्यार आमची जिवनदायिनी म्हणजे म्हादय जी आसा, जी मुखेलमंत्र्यान आपल्या आवय परस व्हडली म्हणिल्ली, हे म्हादयचें आज असो अत्याचार चालू आसा. आपाचो वेंझी म्हणटा कर्नाटकाच्या ह्या कामाचेर गोंयच्या चीफ इंजिनियरान जाप दिवची. We totally condemn this government style of working, how they are working and the way they have taken things for granted, and the whole reason boils down to the chief engineer of WRD. The chief engineer of WRD must come out with solutions because he is responsible now. He has to give answers. कामां सगळीं बरीं आहा, आमी वयताय कामां ताजे बरी तो फायल पास करता, बट आज गोंय राखपाची गरज आहा आनी जेन्ना गोंय राखपाक गरज आहा तेन्ना चीफ इंजिनियर जो आहा तेणे रिएक्ट करपा जाय. तेणे आज आन्सर दिवपा जाय की वाय ही इज अनएबल टू एन्श्योर दॅट देर वॉज अ टीम गोईंग अँड मॉनिटरिंग ऑल दीस थिंग्स. विरोधी पक्ष फुडारी म्हणटा हाऊस कमिटी नावाक. The house committee ji hai, it is dormant. It is only a jumla. And we have said that there is nothing done in the interest of Madhai. We have raised it several times in the assembly. That is the platform for the MLAs to raise it and have a debate. So we have said that time and over again that the water is being diverted. The water is being diverted. Why is the Chief Minister silent? ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बीजेपीचो दक्षिण गोंयचो उमेदवार थारूंक ना म्हूण आमचे जाहीर करूंक कळाव. जीपीसीसीचो अध्यक्ष अमित पाटकर सांगता. फाल्यां परवा सीईसीची बसका जाता. त्या उपरांत उमेदवार खंय जाहीर जातले. आमी योग्य निर्णय घेतले म्हूण पाटकर उलयलो. बीजेपी आचार संहिता मोडून खंय विकसीत भारत कार्यावळी करीत आसा. भितर तांणी विकसीत भारत जो तांचो कार्यक्रम आशिल्लो, तो तांचो प्रोग्राम आसा गव्हर्मेंट ऑफ इंडियेचो, ताज्या नावाच्या अंडर ते गोंयभर प्रोग्राम्स घेतात, मिटिंग्स घेतात. वी हॅव फायल्ड, काँग्रेस पार्टी हॅज फायल्ड एंड कंप्लेन टू द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया. एक पाटी कोड लागता. सरकारान तेंचे प्रमोशनाचें कांय करूंक जायना. सरकार चलोवपा जाता, प्रमोशन करूंक जायना. हांव कित्याक सांगता प्रमोशन? दे आर प्रमोटींग विकसीत भारत. गांवान गांवान वचोन प्रमोटींग विजन ऑफ प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, which means nothing more than promoting your political party, promoting your political ideology, promoting your leader. So long to declare your candidates. Every time Congress does that. Every time they take long time. This question, why you don't ask to BJP? This question only comes to Congress. अरे BJP कमिटी मीटिंग म्हणून घेतली, 4 नावां धाडली, 2 जाण फाटल्यान चल्ले, मागीर आनी एक हाडलें. आमी आतां महिला सशक्तीकरण करता, मदीं महिलाची नांवां आयलीं. आतां परत काल सांगिल्लें काल डिक्लेअर करता म्हणून. काल जालना, आतां आज जावपा आशिल्लें तेंय जालना. काँग्रेसीच्या आरोपाची बीजेपीन जाप दिली. अमित पाटकरान प्रूव करचें आनी कॅपॅसिटी जाल्यार तेणी आपूण केस फायल करची आनी म्हाका धाडचें, मागीर पळोवया. हांव अजुनूय म्हज्या हाचेर ठाम आसा. राहुल गांधी नारी शक्तीचो विनाश करपाक शकता. त्या भारतीय जनता पार्टीक नारी शक्तीचो आशिर्वाद मेळटलो हो 4 जुनाक कळटलो. ताका जर आसा तेणी म्हाका नोटीस धाडची कोर्टाक, मागीर पळयता हांव. केन्ना पर्यंत डिक्लेअर जातली साऊथ गोवाची सीट? 2 दिसां भितर जातलें. 2 दिसां भितर. देखिए, देश में मोदी की गारंटी चल रही है और मोदी की गारंटी है विकसित भारत और विकसित गोवा. और यकीन जानिए कि गारंटी पूरी होने की गारंटी भी मोदी की गारंटी है, इसलिए दोनों सीट जीतने वाले हैं. सर, साउथ गोवा का डिले क्यों सिद्ध हो रहा है डिक्लेयर करने के लिए? लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग नॉमिनेशन चला गया क्या? नहीं, तो डिले कैसा? प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी.
लोकसभा वेंचणुके खातीर काँग्रेस अजूनय उमेदवार जाहीर करिना म्हूण एनसीपीचो फुडारी जुजे फिलीप बेजार. काँग्रेसीचो सुशेगाद कारभार चल्ला. प्रभारी माणिकराव ठाकरे आयलो. सर्वपक्षीय बसका जाली, मात फुडें कांयच ना. जुजे फिलीप सांगता. उमेदवार पळोवन तेंको दिवपाचो काय ना ते थारोवपाचे शिनाल. सगळे पार्टी एकठांय येयल्या आनी पार्टी एकठांय येवन ते कॅन्डिडेट घालूंक हें केलां, पूण आयज पासून कॅन्डिडेट डिक्लेअर जालो ना. तेजेर आयज सगळें बंद उरलेलें आहा. सो तुमी ओके आसा की काँग्रेस इतलो स्लो प्रोसेस करता तेजेर? नो, लो प्रोसेस करता तोय आमकां बरो दिसना. एक्चुअली कितें आसता, कितेंय जाता जाल्यार बेगीन जावपा जाय आनी हें तर बेगीन तर जाल्लें जाल्यार सगळ्यांक बरें पडटलें. पूण स्लो आहा. Let's see, wait and watch. But you are supporting there for the India. Right? Support it. Let's election declare down the candidate Election declare. Candidate declare down the and सगळे. Of course, आम्ही इंडिया अलायन्साच्या बरोबर हा. हेजेर हा. आम्ही तो कोण आमचो काँग्रेसाचो अमित पाटकर न्हू. त्याचो काँग्रेस ठाकरे माणिकराव ठाकरे येवन गेलो. आमी सगळे ऑल पार्टीज आमी एकठांय जाले, मेवले, मिटींग घेयली अँड नथींग इज आउटकम ऑफ अशें कांय ना. सो तुमी एज अ पार्टी इंडिया अलायन्स म्हणून सपोर्ट करतले काय कॅन्डिडेट कोण सपोर्ट करतले? सी कितें आसता, आतां कॅन्डिडेटूय पळोवपाचोय आसता, कळ्ळें न्हू तुका. सो हेजेर तर बरें करून तर सगळें जालें जाल्यार सगळें स्मूथ चलतलें, ना जाल्यार जावपा ना न्हू. राहुल गांधी हांचेर प्रदेश भाजप अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी केल्ल्या वक्तव्याचेर काँग्रेस पक्ष पुलिशेंत कागाळ करतलो म्हूण काँग्रेसीचो अमित पाटकर उलयलो. भाजपाचो प्रदेश अध्यक्ष तानावडे म्हणटा, हांव म्हज्या वक्तव्याचेर ठाम. काँग्रेसीन म्हज्या विरुद्ध केस करची. तूं कालची जर प्रेस कॉन्फरन्स जर पळयत त्या अध्यक्षाची, तो 18 मिनटां फक्त नारी शक्ती ना कितें सांगपाक सोदता तो गोंयकारांक कळना. आनी फाल्यां वी आर फायलींग अ कंप्लेन ऑन सनातन तानावडे, भारतीय जनता पार्टीच्या अध्यक्षाचे. राहुल गांधीचो व्हिडिओ, राहुल गांधीचे भाशण इज देअर इन पब्लीक डोमेन. सदानंद तानावडेची कालची प्रेस कॉन्फरन्स इज इन पब्लीक डोमेन. ताणें, हांव ताका चॅलेंज करता तानावडे की ताणें प्रूव करून दाखोवचें की राहुल गांधी नारी शक्तीचेर उलयला. वी वील फायल ताका, वी वील टेक द लिगल कोर्स ऑफ एक्शन. शक्ती नष्ट करपाक जाय म्हणलें तें पळय, वी वील फायल अ कंप्लेन. ताका कितें आहा तें दिवनी. ताणें कालची प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगला की आमच्या लिडरान नारी शक्तीचेर अटॅक केला. ताका करनी बाय प्रूव. इट इज देअर इन पब्लीक डोमेन. नाल्यार आयकचो ताणें. वी वील पुट अ व्हिडिओ इन फ्रंट ऑफ द कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी. फाल्यां आमी करतले. वी वील फायल वीथ पुलीस टुमॉरो एंड वील फायल वीथ इलेक्शन कमिशन ऑल्सो. यू कांट मिसगायड द पीपल. अमित पाटकरान प्रूव करचें आनी कॅपॅसिटी जाल्यार तेजें आपूण केस फायल करची आनी म्हाका धाडची, मागीर पळोवया. हांव अजुनूय म्हज्या हाचेर ठाम आसा. राहुल गांधी नारी शक्तीचो विनाश करपाक शकता. त्या भारतीय जनता पार्टीक नारी शक्तीचो आशिर्वाद मेळटलो हो 4 जाणांक कळटलो. ताका जर आसा ताणें म्हाका नोटीस धाडची कोर्टाक, मागीर पळयता. केन्ना पर्यंत डिक्लेअर जातली सावथ गोवाची सीट? 2 दिसां भितर जातलें. 2 दिसां भितर. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. एसटींक राजकीय आरक्षणाच्या आंदोलनाक आरजीचो तेंको मेळिल्ल्यान सरकाराक शिष्टमंडळ दिल्ली व्हरचें पडलें. सरकार आनी विरोधी पक्ष आरजीक भिता. दक्षिण गोंयचो आरजी उमेदवार रुबर्ट परेराचो दावो. एसटी फुडारी रुपेश म्हणटा, आरजी तेक्याचें राजकारण आनी शो करतात. एसटी आंदोलनाक खंय सगळ्या पक्षांचो तेंको. थोडी तर ह्या रिझर्वेशन पर जाल्ले आमकां तुमी ब्लॅक एंड व्हायट आहा तें दाखोवचें. आज मेरेन खंयचे हेजेर जावंक ना, खंयच्या प्लॅटफॉर्माचेर आमी रिझर्वेशन चोवंक ना. दरवेळीचेर तेंचो एज्युकेशन आसलें, आमी तांकां काणकोणी फूल 100% तांकां टायम दिला आनी आमचो सपोर्ट आसलो म्हण इतले मुखार पावला. ते कारणाक लागून ते रिम्युनिकेशन पासून घेवन ते पावले, ताबडतोब पावले सीएम पासून. आज कोण तेचे कोणी कोण आसूं, कोणी भिरांट आज ही आसप म्हळ्यार प्लॅटफॉर्मार ही भिरांट आसताय गव्हर्मेंटाक जावं ती ऑपोजिशनाक कोण जावं ते. आरजी एसटी आरक्षण मुद्द्याचो राजकारणा खातीर वापर करता. एसटी फुडारी रुपेश वेळीपाचो आरोप. आज पॉलिटिकल मॅजिक घेवपाक शकता न्ही. तो भोजच्या तेणी तो स्टंट केला न्ही. तेंचो तो MLA विरेश बोरकर तो फक्त तो मायलेज घेवपाचो स्टंट केला. ह्या मोर्चाक सगळ्या पार्टीचो सपोर्ट आसलो. सगळे पार्टी हे आसले आमच्या काँग्रेसीन सपोर्ट केला, मागीर गोवा फॉरवर्डान सपोर्ट केला, मागीर आपान सपोर्ट केला.
सगळे पार्टी सपोर्ट आसा. इवन आमचे कडेन जेन्ना बीजेपीचे लोक आमचे हितून सामील आसा, आमचे जे आंदोलन आमी करता तितून बीजेपीचे लोक सामील आसा. रुपर्ट पेरेरा आरजेपीचो साऊथ गोवा कॅन्डिडेट हाणें जो स्टेटमेंट केला की ओन्ली बिकॉज ऑफ आरजीसी सपोर्ट टू मिशन फॉर पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल ट्रायब गव्हर्मेंट वॉज फोर्स टू टेक डेलिगेशन टू दिल्ली. हो स्टेटमेंट फक्त मायलेज घेवपा खातीर. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. मांद्र्या आशव्या दर्या देगेवेल्या एका रिसॉर्टाचे CRZ वाठारांतले बांदकाम वडयले. कारवाय करच्या पयलीं ताका नोटीस काडिल्ली. दर्या देगे वाटेन केल्ले फेन्सिंग काडटनाच बरोबर स्विमींग पूलूय मोडलो. बाणावले पंचायतीक आतां नव्यान बांदकाम लायसनां दिवंक मेकळीक. कोयरा विल्या खातीर पंचायतीन कायम मटेरियल रिकवरी सुविधा उबारिल्ल्यान हायकोर्टान आदलो अंतरीम आदेश फाटीं घेतलो. भाटी पंचायतीनूय तात्पुरती वेवस्था केल्ल्यान कोर्टान अवमान याचिका कडेक दवरून पंचायतीक थाकाय दिली. Navli Panchayat had not set up a MRA facility that they have now set up, and there was an injunction against them from giving any construction licenses. The High Court has today vacated that injunction and permitted them to grant all construction licenses. So there is some relief for people in Benavli. As far as village panchayat of Bhati is concerned in Sangem Taluka, there is also a temporary MRF set up, as a result of which the contempt notices which were issued to the panchayat members and their 5 lakhs rupees which was confiscated, that order has been kept in abeyance. Contempt notices have been discharged, so there is some relief as far as Bhati Panchayat is concerned. The third Panchayat was Aldona Panchayat. They were supposed to set up this MRF. According to them, they have already completed the work in the last week, and the Pollution Control Board has inspected, but the Pollution Control Board found there are some deficiencies in that facility. So the Panchayat is supposed to take appropriate steps to do away with those deficiencies, and thereafter the Pollution Control Board is supposed to inspect. And if the Pollution Control Board gives a report that the facility is complete in all respect, then insofar as this Panchayat is also concerned, there will be relief from the High Court. सरकारान पयशांचो आदार केल्यार पणजे शारांत EV बसी सुरू करपाची प्रायव्हेट बसवाल्यांची तयारी. पणजे 1 एप्रिल सावन फकत EV बसी चलतल्यो. प्रायव्हेट बसी बंद दवरात म्हूण येरादारी खात्यान अर्द काडिल्ली. बसवाले मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे. उपाय काडटा म्हूण खंय मुख्यमंत्र्यान उतर दिला. प्रायव्हेट बसवाल्यांचो तामणकार सांगता. स्मार्ट सिटीचे जे नोटिफिकेशन पळय येयला ते 1 तारखेच्यान ज्यो जवळ 70 बसी आहा दोनापावल पणजे दोनापावल पणजे बांबोळे पणजे मिरामार पणजे बांबोळे वाया दोनापावल रुटा पळय ज्यो बसी आसा त्या नोटिफिकेशना संदर्भान आमी पयलीं जे कितें पळय आसा पळय म्हणजे ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जेन्ना येयल्लें तेन्ना ऑफिशियली आमचे कडेन कितें आमचें ऑब्जेक्शन आसा सजेशन आसा तें मागलेलें तें आमी सगळें दिल्लें. म्हणून आमकां कोणी विश्वासान न घेता कोणी आमचे कडेन चर्चा करता फुडले फायनल नोटिफिकेशन आहा ते पब्लीश केल्ले डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टान आनी 1 तारखेच्यान आमच्यो प्रायव्हेट बसी आहा त्यो ऑफ रोड दवरपाचो तितूंतल्यान इशारो दिलो. ताका लागून आमी मुख्यमंत्र्याक संपर्क करून मुख्यमंत्र्यान आमकां म्हाका सांगलेलें की हो निर्णय करच्या पयलीं तुमकां विश्वासान घेता तुमकां आफोवन तुमचे कडेन चर्चा केल्या शिवाय निर्णय घेयना. मागीर परत आमी आतां हे नोटिफिकेशना संदर्भान मुख्यमंत्र्याच्या निदर्शनाक हाडले तेन्ना आयज आमकां अपॉयंटमेंट दिल्लो. आतां आमी जो आमचो कितें विशय आहा पळय तो सगळो मांडलेलो आहा मुख्यमंत्र्या कडेन. जर फाल्यां जर स्मार्ट सिटी येता आनी स्मार्ट सिटी अंतर्गत सगळ्यो बसी एक सारक्यो दिसपाक जाय जाल्यार आमी हाडपाक तयार आहा किंवा EV बसी सुद्दां सरकार जर मदत करता जाल्यार आमी त्यो हाडून चलोवपाक तयार आसा अशें आमी स्पश्ट सगळे मुख्यमंत्र्या पर्यंत मांडला सगळे. आनी मुख्यमंत्र्यान कितें आपल्याक थोडो टायम दी म्हणून सांगला त्या प्रमाणे आपूण अधिकारी जे आहा त्या अधिकाऱ्यां कडेन चर्चा करून विशय सोडोवपाचो प्रयत्न करता. 2016 कळंगुटे खुनाच्या केशीत मंजीत तोमाराक उत्तर गोंय जिल्लो सेशन कोर्टान जन्मठेप फर्मायली. कळंगुटे एका हॉटेलांत रिसेप्शनिस्ट राजू मदाल म्हणटा ताचो खून जाल्लो. मंजिताक पुरावे ना केले म्हूण वेल्यान 2 वर्सांची बंदखण 1 लाखाची फायन
फायन भरिना जाल्यार आनीक 3 वर्सां बंदखण. 2016 कलंगूट हांगासरल्या एका हॉटेलान मंजीत तोमार हांणी थंयसले रिसेप्शनिस्ट जॉर्ज राजू मंडल हेजो चाकू मारून मर्डर केल्लो. मंजीत तोमाराचो भाव ह्याच हॉटेलान कामाक आसलो आनी जॉर्ज मंडल जो आसा तो ताका त्रास दिता ह्या गजालीचो जाप विचारपाक म्हणून मंजीत तोमार त्या हॉटेलान रातचे 2:15 वरांचेर गेलो. जॉर्ज राजू मंडला वांगडा थंय झगडी करपाक लागलो आनी ह्याच झगडी भितर मंजीत तोमार यांनी मंडलाचेर चाकूचो वार केलो आनी थंय ताजो मर्डर केलो. हो सगळो इन्सिडंट थंयसल्या CCTVचेर कॅप्चर जालो आनी कलंगूट पुलिसांनी ह्या CCTVच्या आधाराचेर मंजीत तोमार हेका तेच दिसा अरेस्ट केलो. हो इन्सिडंट 2016 जाला आनी आयज नॉर्थ गोवा सेशन कोर्टान मंजीत तोमाराक हेका लायफ इम्प्रिजनमेंटची शिक्षा दिला. एविडन्स डिस्ट्रॉय केल्या प्रकरणी ताका एक्स्ट्रा 2 वर्सांची शिक्षा दिला आनी 1 लाख रुपये फायन और 3 वर्सांची इम्प्रिजनमेंट आयज मंजीत तोमाराक सेशन कोर्टान दिला. स्टुडंटा खातीर चेतन गवस. बाणावले ते नावेली मेरेन वेस्टर्न बायपासार कोयराच्यो राशी. प्लास्टिका सयत घरातले सामान कोयर रस्त्या कुशीक राशीक मारतात. लोक येतना वतना रस्त्यार कोयर वडोवन चल्ले. आमदार मंत्री ह्याच मार्गान यो वच करतात. कोणाक दिसना काय म्हूण थळाव्यांचो प्रस्न. Mess. Now, who is going to take accountability and responsibility of this? I think respected what panchayat members have been elected. So, Navili representative also Ullas, so MLA he's been elected. Now, who's going to take the accountability of this? You can see here there are toxic ना म्हणल्यार एडल्ट डायपर्स उडयल्ले आसा, हांगा भुरग्याचे पेम्पर्स उडयल्ले आसा, हांगा लिकर बॉटल्स उडयल्ले आसा, हांगा प्लास्टीक कप्स जावं ते चुट्टा कपडे सिमेंट बॅग उडयल्ले आसा. सो वॉट इज दीस गोईंग ऑन? आनी आमकां कितें जाय? आमकां फर्स्ट म्हणटा तें हेल्थ इज वेल्थ. Health is wealth. We don't want to be that is secondary. The flowery picture bridges and development, infrastructure, then different and then secondary. पहिले म्हणटा ते health आणि garbage is a burning issue. नावेली पंचायतीत केली बायोडायव्हर्सिटी कमिटी कितें करतात? हाजेर कित्याक लक्ष घालना? ते फक्त ग्राम सभाक वचून पेचे उलयले म्हण जायना. हाजेर लक्ष घालपाक जाय. आता मुगे दुनिया कोण उलयता आनी आमगेली ऑथॉरिटी न्हिदलो आहा म्हणजे चोवपाक एक म्हण जाल्यार आमगेली पंचायत आहा ती भोवून म्हाका सगळे पंचायत वायज डोर टू डोर हे गार्बेजीचे कलेक्शन जाता. सो ही गार्बेज कितें वता? हांवें म्हाका एटलिस्ट 15 जाणां तरी दोले आमगे हेवादान बाणालेच्यान जे गार्बेज उडयताय ते जाणां. जरी तर आमचे असा मनशांक तरी पेट्रोलिंग कोण आसतना हे गार्बेज उडयताय ते जरी तर मेळटाय जाल्यार आमगेलो सरकार पेट्रोलिंगाचेर पुलिसां फाटल्यान कितले पयशे मेळटा रातीचे तेंक एकलोय मनीस मेळना. ज्येष्ठ पत्रकार संदेश प्रभुदेसायच्या डबल इंजिन पुस्तकाचे प्रकाशन. पुस्तक रुपांत गोंयच्या लोकसभा वेंचणुकेचो पुराय इतिहास आनी विस्कटावणी लोकां मेरेन पावची म्हूण यत्न. गोंयचे राजकारण आनी प्रशासना विशयी पुस्तकांत बऱ्यापैकी म्हायती आनी विस्कटावणी आसा. वेगवेगळ्या सामाजीक आंगांनी विचार जाला. ज्येष्ठ पत्रकारांच्यो पुस्तकाचेर प्रतिक्रिया. आनी तातूंत 1963 टू टील नाव 60 वर्सांचो हो गोंयच्या राजकारणाचो प्रवास तातूंतलो लोकसभेचो प्रवास जो आसा तो ताणें एक बारीकसाणेन एक चिकित्सक नदरेन तो बरयलो आसा. हातूंत खंयच्याच तागेले राजकीय पक्षा कडेन ताचे संबंद आसा खबर ना पूण राजकीय पक्षाचे तातूंत एक हे लेप ताका लागलेलो ना. ताणें सामको निपक्षपातीपणान जे कितें गोंयांत त्या वेळाचेर परिस्थिती आशिल्ली 1963 ताजे नंतर 1977 कितें आशिल्ली आफ्टर स्टेट उड जावन कितें जालें आनी आज कशें आसा. पूण हाचेर ताणें इत्थंभूत तो इतिहास तो सारको वेवस्थीत तो एक निपक्षपातीपणान बरयलो आसा. ही संदेश एक्टिविस्ट ESU आनी खूब कामां केली ताणें. जेन्ना तूं पुस्तक बरयता कितें बरयता तेन्ना तूं निपक्षातून बरयता तटस्थ रावन बरयता आनी त्या खातीर म्हाका दिसता ह्या पुस्तकाची खूब गरज आशिल्ली. एक हिस्टोरिकल डॉक्युमेंट कसो आसा, कशी परिस्थिती आशिल्ली, तातूंत स्वातंत्र्य सैनीक हे पॉलिटिक्सांत आयले पण ते कशे लोकां मदीं प्रभावीत ठरले ना अशी सगळो इतिहास तातूंत आयला. म्हाका सगळ्यांकून बरें आवडलें तें आय वूड टर्म इट एज ब्रिलियंट.
the use of C. Sidel while writing Alvaro Anton Culasso's name to show his closeness to the Portuguese was really brilliant. I have to appreciate that. Just brilliant. I have not given my opinions in the book. Rather than journalism, maybe I have done just reporting, nothing more than that. And एक जर्नलिस्ट म्हणून जे ओपिनियन दिवपाक जाय तशे तरेचे ओपिनियन ते सटल पद्धतीन येता. यू हॅव टू रीड बिटवीन दी लायन्स आनी तातूंतल्यान घेवपाचें. बट मेनली इट इज इन्फॉर्मेटिव्ह, कारण इन्फॉर्मेशनच इतलें हें आशिल्लें. आनी दुसरो एक म्हजो एक्सपिरियन्स आसा आफ्टर अजीब गोवास गजब पॉलिटिक्स. पुस्तक जितलें व्हडलें तितली लोक कमी घेतात. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.